गाइस वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहे ना सगळी बरी. आम्ही बी आहे सगळी बरी. आता न्हिदेन उठवला त्या राती बरं जागी आलो बाबा न्हू. रातचे पांय दुखता दिसाचे काय जालें म्हाका दिसलो ते नॉर्मल म्हणून हेट्टा म्हणून तेका दुखता म्हणून. सो हांवें काल फ्रायडे एक केलो सॅटरडे बरो न्हिदलो तो तितू हें जालें. आनी आयज संडे न्हू. आयज सकाळचो रडटालो आनी आतां मातसो न्हिदला तेन्ना मातसो रडो लागलो. हेडोन पावत दुखत म्हणून. मागीर गुगलार बेश्टें सर्च मारलें आपल्या ग्रोथ पेन म्हणून कितें येता. भुरगीं व्हडलीं जाता तेन्ना पांय दुखताय म्हणून. पूण आतां हेवता तेन्ना बी कांय जायना तेका. हो न्हिदता तेन्ना दुखत तेका. मागीर तेका हाल दोतोरागेर व्हरतलें. आनी आतां आयज फ्रिडागेर सायबीण आयज तेंगे सोंग सायबीण कित्याक तेंगे इगोर्जेन कितें फंक्शन आहा म्हणून कितें आहा सांग. सो आतां थिंगा वयच्या टायमार तो न्हिदलो आनी आतां मातसो हेवला न्हू तो न्हिदला. सो तेका लागून आतां सायबीणी मातशी लेटू वयतली. आतां एक मेसेज घायल्या मागीर लेटू येताय म्हणून. तो उठल्या उपरांत भायर सोताय म्हणून. आनी आतां हेज चुडा हाताले पसून म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट्स करूं ना सकाळच्यान तकली जोड कशी आलो न्हिदोनाची आमी जावंक ना बी तेका लागून. ओके हांव तुमकां मागीर मेळटा न्हेसल्या उपरांत. काय जेचे न्हेसवले आनी हाचो मागीर लूक जीन्स घायला हे टॉप घायला. बाब न्हेसता लिपस्टीक लावपावल्या आज केस सोडल्या क्लिप गेला बॅगा लायला क्लिप जाल्यार मागीर थिंग लायतले म्हणून. ओके लिपस्टीक लायता मेळटा तुमकां. बाब न्हेसलो बाबागे शूज घालता. डॅडी दाखयता तुमकां पयलीं. बाब शूज घालता. लायट शूज घाल म्हणलें लायट शूज घालता तो. काय वचोन जाय म्हणून आनी लेट जातो न्हू तेका लागून. ओके हां तेका मेसेज घालून सांगिल्लें मातशें लेट येता म्हणून ओके म्हणून लागलें. ही लायल्या लिपस्टीक मामा आताची हेगे रिव्यू ऑलरेडी म्हाज्या ग्लॅम गर्ल प्लीज चॅनलाचेर रिव्यू दिलो आहा. बरी येता काय कशी कितें येता तें सगळें शेअर केलो आहा. जर कोणी चोवना जाल्यार थिंगा वचून चोवपा जाता. ओके ओके आतां जालें रेडी. आतां भायर सरता. फूल मून येयला तर अक्का फूल मून तुमकां दिश्टी पडा आसता ना लायट येता. ओके सो ती येता आनी आमी भायर सरले. ओके सो थिंग पावोन मेळटा तुमकां. जेल बी आतां गारोयच्या टायमार आतां क्लिपिंग काटा. रेड जाला कोइन्सिडन्स जाला. दोगा एज रेड. फ्रिडागे मामी छोटू यो. सो हेन्नू आमगे काजार फुलोयलोले आख्खे एक लागोन सारखे फुल्लोले आमगे काजार. कोणूय इतलो नाचोना पूण हो नाचलो न्हू छोटू. होय हांव नाचलोलो पूण मोगान नाचलोलो कित्याक आमची भयण म्हणून नाचलोली. आनी आतां आमी येयले सायबिणीक लागोन. ही सायबीण पळय. थँक्यू सो मच. वेलकम तुकाय थँक्यू. आनी वी आर गोइंग टू टेक यू इन द ग्रुप ऑल टुगेदर. कम ऑन. सगळी बसले सगळे बसले चय चय कशी बोले पळय पळय कशी बसले पळय पळय बोले. हा येता. Subscribe, comment and share. Thank you. And thank you so much. Let's go to take in connect back with us. तो देनू बाबा धांवता इन्याचो तिन्या धांवता तो मेळना तुका. माझो बाबा लेडी जाता तूं सांग. आनी आमचो पाय येयलेलो आहा. बाबा येयलेलो आहा सायबिणीक लागोन. ओले बाबा you made a God bless, no? Yes, no? Yay! You made a God bless. Come and do once again. Make a God bless. Come. Yeah! Make a God bless. Yes. Thank you. सो गायज आमी घार पावली बरी भाशेन आनी बरी एन्जॉय केले. आनी आमगे काजरानू तेणें फुलोयलोले आख्खे. तो फ्रिडागे कजन तेंगे तो म्हाका पयलींचो वळखता तो पयलींचो वळखता. आनी फ्रिडा मागे फ्रेंड अशें हार्ड टायम लो टायम सद्दां तेजो बॅकबोन कशें रावलें तें म्हाजें सांगाता. सद्दां जशें आमगे
फ्रेंडशीप स्ट्रॉंग जाला आणि कोइन्सिडल जात हांवें रेड घायले तेणे तूं सांगता तुमी सांगलो एकमेका रेड घालतो काय म्हण जाल्यार ना सायमन आमगे बॉन्ड आनीक स्ट्रॉंग करूंक जाय म्हण दोगांयचे आमचे मॅच केले म्हणलें सो भरपूर एन्जॉय केले आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता इफ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय बाय